नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां सगळ्यांक नव्या वर्साची उर्बे भरीत परबी. नव्या वर्साक येवकार दितना नवी सपनां, नवी दिका, नवी स्फूर्त आनी दरेक मन खुशाल भरीत उरचें अशी आस्त बाळगिता. पळोवया आयच्यो खबरो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रगिन्यानाच्या आधारान देशात एक सकारात्मक बदल घडोवन हाडटा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. त्यो राष्ट्रपती भवनांत ह्या खातीर कौशल्य विकास SOAR खाला एका खासा कार्यावळीत उलयताल्यो. साबार म्हळ्यार यांत्रीक मेधाचें म्हत्व वाडत आसा आनी सगळ्यांनी हें तंत्रगिन्यान शिकप गरजेचें आसा अशेंय राष्ट्रपतींनी सांगलें. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है. हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में AI के माध्यम से बदलाव आ रहा है. भारत जैसे युवा देश के लिए AI सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है. भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे. कार्यावळी वेळार राष्ट्रपतींनी विद्यार्थ्यांक तशेंच खासदारांक AI प्रमाणपत्रां भेटयली आनी स्किल द नॅशनल चॅलेंज ह्या नांवाच्या राष्ट्रीय जागृताय अभियानाचें उक्तावण केलें. हो उपक्रम विद्यार्थ्यांक सशक्त करता तशेंच कौशल्यांक चालना दिता आनी फुडारात देशात मनीसबळ तयार करपाक म्हत्वाची भूमिका साकारतलो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं. AI लैब्स और AI मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है. स्वित्झर्लंडांतल्या आल्पायन स्की रिसॉर्ट शारांत कान्स मोंटानाच्या उत्सवा वेळार एका बारात जाल्ल्या विस्फोटात कितल्याशाच लोकांक मरण आयलां आनी जायते जाण जखमी जाल्ल्याची म्हायती आसा. स्वित्झर्लंड पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्या वेळा प्रमाण सुमार 1.5 वरांचेर एका फामाद बारात उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण अजूनय कळूंक ना. म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत थळावी यंत्रणा घडणूक स्थळार पावली आनी उजो नियंत्रणांत हाडपाचें यश केलें. शासनान ह्या घडणुकेची चवकशी करपाचे निर्देश दिल्यात. संवसारभरात लोकांनी राती 12च्या ठोक्यार 2026 ह्या नव्या वर्साक व्हडा उमेदीन आनी प्रार्थना आनी भौशीक मेळाव्यांनी येवकार दिलो. आसून लेगीत व्हडा प्रमाणात देशी विदेशी पर्यटक दर्यादेग वाठारांत आयोजीत पार्ट्यांनी उमेदीन वांटो घेतना दिश्टी पडिल्ले. गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी संगीत आनी नाचाच्या कार्यावळींनी वांटो घेवन लोकांनी सरत्या वर्साक निरोप दिलो आनी एकामेकाक परबी भेटयत नव्या वर्साक येवकार दिलो. वर्साच्या सुरवातेक गोंया खातीर एक उर्बे भरीत खबर. गोंयाक 5 नवे GI टॅग मेळ्ळे. हातूंत ताळगांवची वांयगी, हिलेरियो आंबो, करंगूट तांदूळ, काजू आनी मुसरा आस्पाव आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समाजीक संकेतथळा वरवीं ही म्हायती दीत ह्या मान्यतेक लागून गोंयचे शेतकार सशक्त जातले, देशी पिकां सांबाळटले आनी हाका लागून स्वयंपूर्ण गोंय निशत अदीक घटमूट जातले. ग्रामीण उदरनिर्वाह आनी गोंयची जागतीक अस्मिताय वाडटली अशी आस्त तांणी उक्तायल्या. ही खबर आयकून गोंयच्या शेतकारां मदीं खुशालकाय पातळ्ळ्या. हाका लागून शेतकारां मदीं शेती लागवडी खातीर उर्बा मेळटली अशी आस्त समाज कार्यकर्त्यो आल्बर्टिना आल्मेदा हांणी उक्तायल्या. तशेंच GI मान्यतेक लागून ह्या पदार्थाक म्हत्व येतलेंच पूण ताका लागून तांचें मोल हिसपा भायर वाडचें न्हय अशी इत्साय तांणी उक्तायल्या. It will also be a source of livelihood to a lot of people in Talegaon because it's a GI tagged item. So it will get more value, but sure that the people who eat it, the local people, it should not be priced out because of that. दिवचले न्हंयच्या प्रदुशणाविशीं पर्यावरणवाद्यांनी हुस्को उक्तायला.
दिवचले जायत्या वाठारांनी सांडपाणी तशेंच कोयर न्हंयेत ह्या न्हंयेत व्हडा प्रमाणात प्रदूषणां जायत आसात. परिक्रमा ह्या कार्यावळी वेळार गोंयचे फामाद पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार हांणी दिवचले न्हंयेच्या प्रदूषणाचो विशय नमूद केलो. केंद्र तशेंच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तयार केल्ल्या नियाळात दिवचलची न्हंय देशांतल्या सगळ्यात चड प्रदूषित न्हंयांनी आस्पावीत आसा. हाका लागून थळाव्या वाठारांत उदका पुरवणेक धोको निर्माण जातलो अशी भिरांत राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायल्या. जी आमची दिवचलची न्हंय जी आसा, जी उपनदी आसा मांडवीची, सारमानस हांगा तिचो संगम जाता, ही न्हंय जी आसा ही अत्यंत प्रदूषित जाल्लेली आसा आनी हेच्या पयलीं केंद्रीय प्रदूषण मंडळान जो अहवाल दिल्लो आसा आनी आमच्या राज्य सरकारच्या प्रदूषण मंडळान जो अहवाल दिल्लो आसा तितून ह्या न्हंयचें प्रदूषण जें आसा हें अधोरेखीत केल्लेलें आसा. खरें म्हणजे सरकारान आनी दिवचलची नगरपालिका आसा आनी वेगवेगळ्यो ज्यो पंचायती आसा हेंच्यांनी एकठांय येवन जर कृती कार्यक्रम हाती घेतलो जाल्यार निश्चितपणान न्हंय जी आसा ही स्वच्छ निर्मळ पालिका किंवा पंचायती ज्यो आसा ह्या पंचायतींक जर ब्लू प्रिंट जाय म्हणजे आराखडो जर जाय तो आराखडो दिवपाची म्हाजी तयारी आसा. ही न्हंय ज्या पद्दतीन आयज नश्ट जाता, इतिहास जमा जाता ती पळयल्या उपरांतूच एक दिवचल ह्या क्षेत्रांत म्हाजो जन्म जाल्लो. तेका लागून म्हाका खूब वेदना जाता की आमची न्हंय एक न्हंय जी आसा ही अत्यंत जहाल प्रदूषित न्हंय म्हणून वळखली वयता. तिची ही वळख जी आसा ही आमी पुसून नवीन इंग्रजी वर्साक जेन्ना सामोरे वयता तेन्ना एक निर्मळ नदी आमच्या हांगासर व्हांवतली. आयज संरक्षण संशोधनेचो स्थापना दीस. 1958 भारताक संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर करपाक महत्वपूर्ण योगदान दिला. सरत्या वर्साच्या निमण्या दिसा आणि आपल्या स्थापना दिसाच्या पूर्वसंध्येर DRDO स्वदेशी बनावटीच्या प्रलय ह्या मिसायलाची यशस्वी चाचणी केली. ह्या मिसायलाचे खाशेलपण म्हळ्यार एकाच लॉन्चरांतल्यान 2 मिसायली आस्पावीत करपाची तांक प्रलयात आसा. ह्या दोनूय मिसायलींनी नेमून दिल्ले सगळे लक्ष्य हुंपल्यात. हाका लागून देशाची संरक्षण तांक आनी आत्मनिर्भरताय अदीक घटमूट जातली. DRDOच्या स्थापना दिसा निमतान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी शास्त्रज्ञ कर्मचाऱ्यांक परबीं भेटयला. देशी आनी फुडाराक तयार जावपी तंत्रगिन्यान विकसीत करून DRDO सशस्त्र दळांचो आत्मविश्वास वाडयता अशें तांणी सांगलें. स्वदेशी तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून तयार केल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनीची ट्रायल यशस्वी जाल्ली अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. देशांतली पयली वंदे भारत स्लीपर गाडी कोलकाता हांचे मदीं धांवतली अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी जाहीर केलें. फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे गाडयेचें उक्तावण करतले. गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे. पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा रूट. बहुत सारे इनोवेशंस हैं. 16 कोच में 3 टियर के कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं, 3 टियर के 11 कोचेज हैं, 4 2 टियर के कोचेज हैं और 1 कोच है फर्स्ट AC. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो थळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.